आमगेलो पयर व्हिडिओ व्हायरल केला की आमी तिगाचे उदक नुस्त्या धुयता म्हणून कोणें आनीक आमी तें उदक नुस्त्या धुवपाक यूज करना. आमी तें उदक हिंगा सकयल हिंगा रस्त्यार मारता निवळ करपाक. आनी तेणें तो व्हिडिओ काडला तो आयल्यान येवन तेणें बघता कितें नुस्तें आहा कितें आहा. तेणें तें कांयच हें केलें ना, व्हायरल केलें ना. फकत मातशें उदक काडला आनी आमी गटरांतूय उदक नुस्त्या धुयताय म्हूण काडला. कित्याक आमी तें उदक नुस्त्या यूज करना हें करपाक. आमी तें निवळ उदक म्हणून आमी हिंगा रस्त्यार क्लीन करपाक मारतात. तेंचे बरोबर आसता आमकां जाल्यार आतां 5 वर्सां. आमी केन्ना पळोवना की ते सकयल्लें उदक काडून नुस्त्याक यूज करतात. एक्चुली हें आसा झरीचें उदक, तेन्ना व्हांवून वयता. पूण कशें आसा तेणें ते हाफ व्हिडिओ काडला आनी तो हाफ व्हिडिओ एडीट करून घातला. पूण तेणें फूल व्हिडिओ काडूं ना. एक्चुली ताणें फूल व्हिडिओ काडून तो घालपाक जाय आशिल्लो की ते कितें करतात तेणी तें करूं ना. जस्ट एक लोकांचें मायंड डायवर्ट करपाक लागून हाफ व्हिडिओ करून घातला. ते एक्चुली उदक रस्त्यार नुस्त्याचें उदक वेस्ट आसता तें व्हरोवपा लागून यूज करता. ते बीन लास्ट जेन्ना ते घरा वचपाच्या टायमार तेंचें पॅकींग जाता सगळें जाता ते टायमार ते उदक मारता. तेजे पयलीं ते यूज करिना उदक. हें म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की ते झरीचें उदक गटराचें उदक न्ही आनी ते बरें कामाक यूज करता, वायट कामाक यूज करना. जस्ट ते नुस्त्याचें वेस्ट पडटा म्हणून ते धुवपा लागून उडयतात घेवन. इतलें सांगपाचें आसा आनी कांय ना. आज म्हगेल्या फ्रेंडा गेलो हिंगा व्हिडिओ व्हायरल जाला की तो गटरांत उदक काण हिंगा नुस्त्या धुयत म्हणून. एक्चुली चोवपाक गेल्यार तो आतां 5 वर्सां जालीं. आतां तेणें कोणाक कुन्नाटपणान तेजेर व्हिडिओ काडला आनी गायला. तो चोवपाक गेल्यार तो उदक नुस्त्या उजार करना. जेन्ना ते नुस्त्या व्हड पडटा ते व्हड धुवपा जाय रस्त्यार वास येता सांगता. जे कोण ते व्हिडिओ चोयले हे सगळे फॉल्स. हे तेगेले कुन्नाटपणान ते गिरायक जाता म्हणून गायलो आहा. तुमकां कितें तर क्लॅरिफाय करूंक जाय, तुमी हे चोयचें. आनी तेगेले व्हिडिओ कित्याक गायला ते तुमकां ऑटोमॅटीक कळटलें.